कर्मचाऱ्यांचे बढते खातीर गोंय सरकारान हालींच 1995ची मार्गदर्शक तत्वां लागू केल्यात. ती जाता तितले बेगीन रद्द करची अशी मागणी कुडतरेचो काँग्रेस आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सान केल्या. चमचेगिरी करपी अधिकाऱ्यांक प्रमोशन दिवपा खातीर सरकारान हो निर्णय घेतला असो आरोप ताणें केला. जीएमसीचो डीन डॉक्टर जिंदालाक मुजत वाडोवन दिवची अशेंय ताणें मागलां. The government which says that it is transparent, the government which says that it is non-corrupt, has withdrawn that circular and has put in the same circular which was before. I think what will happen is the officers, senior officers as well as junior officers who are good with their directors, who are good with their higher ups, or rather who is good with the politicians, who are good with the bureaucracy will get promotions, and will not only get promotions, will get promotions without even jumping seniority. And in fact, I am reiterating, this type of issues as far as government servants are concerned should not be there. Dr. Jindal has asked for extension, and I think when we are talking of GMC, we are talking of new increase in the number of seats. We are talking of South Goa, another hospital. I think Jindal is a very good faculty for GMC. Forget being the director, he has done human service. तेज भाशेन तेणें जायत दोतोरांक, जायत पेशंटांक, जायत भुरग्यांक आमगे एक्सिडेंट जाले तांकां साल्वा केले, आनी सर्वीस इज सारकी बरी. लायक आय एम लायक शोभा दुमास्कर एक्सटेंशन दिलां, तें तेकाय दिचें, एक बरो दोतोर तो, आनी आमगे रिक्वेस्ट आहा की ताका हेल्प करचो. जो मनीस बारीक मनशाक खंयच्याय टायमार पावतालो इन द हेल्थ सेंटर, ही सर्वीस इज अनब्लेमिश्ड. नॉट ओन्ली दॅट, सर्वीस इतली बरी आहा की म्हाका दिसता आमकां एक एज फार एज आय नो, एंड mind you, he was in that post before even I was. He was there as a medical officer even before I became MLA. When although he didn't work for me last time, I तेचेर कोंत्र काम करूं ना, कित्याक it is important that he was doing good work for people. बारीक लोकांक पावतालो, बारीक लोकांक म्हणल्यार कितें, जे लोक प्रायवेट प्रॅक्टिशनराक वयताय ते थिंग वयताय तेच बोलेक. सो मुगे रिक्वेस्ट आहा चीफ मिनिस्टराक, तेगे ट्रान्सफर करून नाका. सांग्यार कुरपेचे झरीचे उदक सामकें खोदूळ जाल्ल्यान फाटले कांय दीस लोकांचे सामके हाल चल्ल्यात. सेजा गोवाच्या मायनीक लागून हें उदक पिड्ड्यार जालां अशें थंयचे लोक म्हणटात. जाणकारांक हाडून हो प्रस्न सोडयतले अशें सेजाचो मॅनेजर म्हणटा. म्हाका 40-50 वर्सां जालीं हांगा ह्या कुरपें हाडल्यात. आमी तेंच उदक खातालीं झरीचेंच. तें आतां आमकां मायन वयर मायन जाला आनी आमी सकयल आसा. वयर मायनी तें उदक सगळें जळा येता. जळा येवन तें उदक खोदूळ जालां. खोदूळ जावन आमकां खावपा मेळना, कपडे धुवपा मेळना, च्या करपाक कितें करपा मेळना. ह्या गांवांत 500-600 लोक रावता आनी आमगे जर पयलीं हेच जरी उदक खाताले आमी, निवळ येतालें सारकें. खावपाक उदक, कपडे उणपाक, उदक न्हावपाक सगळें हेंच यूज करतालीं. नळ बी तसलें कांय नासलें आमकां. आनी आतां वयर मायन जाल्ले कारणान आमकां आतां पावसांत उदक खोदूळ येवपा लागलें, पावस झडटना. आनी आतां उदक लोकांक पिवपा ना, खावपा ना, आनी सामके हाल जाल्या. गेल्या त्या 18 तारखेच्यान खंय तांकां हांगच्यान जी वयर सेजा गोवाची एक मायन आसा, आनी ह्या मायनीच्या पीठ भितर म्हाका दिसता की ते वॉटर टेबलाक इंटरसेप्ट जाल्ले कारणान थंयचो जो फ्लो आसा, तो नॅचरल जो झर आसा, तातूंतल्यान खूब मोठ्या प्रमाणान सामकें तांबडें उदक येवपा लागलें, जें कॉन्टॅमिनेटेड आसलें, मिनरल तातूंत भितर आशिल्लें, आनी खोदूळ उदक तें पिवपाचें लायकेचें ना. म्हणून आयज गेले 4-5 दीस हे लोक खूब हाल काडटात. खंय तरी 2 किलोमिटरांचेर पयस वचून एक तांबयो, एक घागर घेवन येतात. म्हणून आयज हांव मुद्दाम थंय पळोवपाक आयलो, आनी पळयत आसतना मागीर म्हणलें की मायनीचेर पळोवया खंयचें कितें जाल्लें आसा प्रॉब्लम. खऱ्यांनीच पळयलें जर जायत म्हाका दिसता की चड डीप गेल्ले कारणान हें प्रदूशण जाल्लें आसा उदकाचें. हम लोग आइडेंटिफाई किया, हम लोग का माइन से सरफेस से कोई भी वाटर बाहर नहीं जा रहा है, सब वाटर पिट में आ रहा है. सो हम लोग को अभी तक वो सोर्स किधर से जाके उसको कंटामिनेट हो रहा है वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ. मोस्टली वो पूरा ग्राउंड के नीचे रहेगा, और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको पूरा हम लोग अभी हाइड्रोजियोलॉजिस्ट को हायर कर रहे हैं. वो 2-3 डेज में इधर पहुंचेगा, पहुंच के पूरा डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके उसका वो किधर से वाटर का कंटामिनेट हो रहा है वो आइडेंटिफाई करेगा. वो सोर्स हमारा वाटर सोर्स से वो कंटामिनेट हो रहा है तो हम लोग इमीडिएटली वो जो रिकमेंडेशन करेगा, जो मेजर्स रेकमेंड करेगा, उसका हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे. बेताळबाटी आनी माजोड्डे पंचायतीच्यो ग्रामसभा आयतारा जाल्यो. माजोड्डे ग्रामसभेत घरपट्टीच्या प्रस्नाचेर बरोच बोवाळ जालो. बेताळबाटी ग्रामसभेत कोयराच्या प्रस्नाचेर लोकांनी सरपंचाचेर बरोच फोग काडलो.
ह्या दोन्ही ग्रामसभांक थळावो आमदार मिकी पाशेक आशिल्लो. त्या काय रिक्वेस्ट केला आमची दोन जितमय 6-7-5 बेडेचे एक हॉस्पिटल लागण्याचे काडपाक कित्याक आमगे हाफ सब सेंटर कांसावले हेल्थाचे रेजिस्टर हांव मेळटो तें करपाक आनी त्या मॅच फुडें एक RMC आमगे गांवां हाडपाक चिंतलोलें रुरल डेव्हलपमेंट सेंटर. मागीर तो मिटिंगे गायलो तो थिंगाच्यो लोकांनी वयर करना. आतां एस सरपंच हांवें ती फायल रेडी केल्या आनी ती घेवन CM बोले हेल्थ मिनिस्टर बोले आमगे MLA घेवन वचोन ती सायड करून केल्या. When are you going to collect this house tax? Because tomorrow तुम्ही सांगपाय ना गव्हर्नमेंटान नोटिफिकेशन काढले आणि हाऊस टॅक्स इज abolished. We don't want that excuse. Okay? So, Gram Sabha सांग when on so and so date you will collect this house tax. The panchayat was supposed to, after the audit report and after the inquiry committee had placed a report of the inquiry, that was a lapse of 7,35,000. The panchayat in 2009 was asked by the Gram Sabha to recover that money, to which the panchayat sarpanch agreed and secretary agreed. It is not recovered till today. So we have given them time of 3 months, which they have agreed to recover the 7,35,000. Or the panchayat body, I mean Gram Sabha has decided that they will take action under the Panchayat Raj Act. कुडचडे रवींद्र भवनाचें काम बरे भशेन चलचें म्हूण भवना खातीर स्वायत्त मंडळ नेमचें अशी मागणी थंयच्या लोकांनी केल्या. हे मागणेक थंयचो आमदार निलेश काब्रालान पुराय तेंको दिला. मुख्यमंत्र्याक आपणे ह्या आदींच हो प्रस्ताव दिला अशें आमदार काब्राल म्हणटा. पहिली सुविधा म्हणजे जनरेटर हांगा आसा पूण तो 125 kVA म्हणजे कमी कॅपॅसिटीचो आसा. त्याची कॅपॅसिटी वाडोवपा जाय कारण हो जनरेटर हाजेर AC चलना आनी तेजे खातीर खुबशा म्हणजे प्रेक्षक जे आसा तांकां प्रॉब्लेम जाता. तेन्ना ताची कॅपॅसिटी वाडोवन हो पुरवत करचो म्हणजे लोकांकय ताचो सारको शो पळोवपाक मेळटलो. दुसरी गजाल म्हणजे सीट जी आसात ताका मदले रोक रायट आनी लेफ्ट सायडीक लायटी आसतात. ह्यो लायटी पेटनात आनी हें जर सगळें करतलो जाल्यार ताका ऑटोनॉमस बॉडी जाय कारण ऑटोनॉमस बॉडी आसतकीर ताचेर सगळें लक्ष उरता. आमदार खंय खंय म्हणून पळयतलो तेन्ना लोकांची अशी मागणी आसा की आमदारान हितून लक्ष घालून ऑटोनॉमस बॉडी खातीर सरकारा कडेन प्रयत्न करचे. टोटल हांगा रवींद्र भवन जे गोंयांत आसा तितून एकूच अंडर गव्हर्मेंट कंट्रोल आहा, ऑटोनॉमस बॉडी ना. आनी ऑटोनॉमस बॉडी हांवें प्रपोजल CMा फुडें मांडला आनी CMान प्रॉमिस केला की ऑटोनॉमस बॉडी जातली. आनी कारण ऑटोनॉमस बॉडी करपाक की इम्प्लिमेंटेशन ऑफ डिफरंट स्कीम म्हणजे रवींद्र भवन एक आसा थंय एक कल्चरल एक्टिविटी भुरग्यांक ट्रेनिंग करपाक म्युजिकल इंस्ट्रुमेंट्स कथकली शिकोवपाक भरतनाट्यम शिकोवपाक टिचरी प्रोवायड करून कुचड्या वयले म्हणजे कुचडे सरावंडींग एरिया सावड्डे सांगळे वाठाराचे जे भुरगीं आसा शिकपाक ते हांगा येवन तांकां शिकोवपाक मेळटली. दीस इज द रिजन हांवें एक ऑटोनॉमस बॉडी प्रपोज केल्ली आसा. जर ही ऑटोनॉमस बॉडी जाली जाल्यार रवींद्र भवनात जी समस्या आसा ती सरकारा फुड्यान बरे तरेन ऑटोनॉमस मानतली अशी लोकांक दिसता. खरेंच ही ऑटोनॉमस बॉडी जातली की ना आतां मुखार पळोवपाचें. कुडचडेच्यान मयूर नायक प्रुडंट मिडिया खातीर. आता घेऊ एक व्यावसायिक विसर.